गिरनार पालिताणा हे गुजरात राज्यांतलें एक नामनेचें शार. जैन लोक ह्या शाराक पवित्र तीर्थ सुवात मानतात. हांगा एका परस एक सोबीत अशीं संगमरवरी फातराचीं 863 देवळां बांदिल्लीं आसात. गिरनार, शत्रुंजय, समेत शिखर, अबू आनी तरंग हे हांगासरले 5 नांवाजते दोंगर. जैन लोक मोठे उमेदीन हे दोंगर चडटात. शत्रुंजय दोंगरा उपरांत लागता तो गिरनार दोंगर. गिरनारच्या मुळसामेरेन वचपाक बस वा घोड्या गाडयांची तजवीज केल्ली आसा. फुडली दोंगरा भोंवडी पांयांनी वा माचुलांनी करची पडटा. दोंगराच्या मुळसाक वस्त्रपथ महादेव आनी भवनाथ हांचीं देवळां आमकार सामकार आसात. 3666 फूट उंचायेचो गिरनार चडपाक सपणां बांदल्यात. पूण हीं सपणां खुबूच उबार आनी अशीर आशिल्ल्यान तीं चडटना जीव गळ्या कडेन येता. जाणट्यां खातीर हांगा माचुलांची खाशेली तजवीज केल्ली आसा. माचुलाची भोंवडे दर माचुलांत मनशाक बसयतात तर दुसऱ्या दालयांत ताच्या वजना इतलेच फातर घालतात. जितलो मनीस जड तितले दालयांतले फातर चड. जितले फातर चड तितले दुडू चड. मनशांची अशी फातरांनी केल्ली मोलावणी पळोवन हांसूंक आयले बगर रावना. गिरनारार पांयांनी भोंवपाक खुबूच मजा येता. पूण चडणेचो भार इतलो जड आसता की कोंड्याची दाटी मोटी बडी आदाराक घेवचीच पडटा. असल्यो कोंड्या बडयो थंय भाड्याक मेळटात. फांतोडेर सुरू केल्ली ही चडणी सोंपून सगळो दोंगर भोंवून येता म्हणसर दनपार जाता. गिरनारचे तेंगशे वयल्यान पयस पयसुल्ले सोबीत देखाव दिश्टी पडटात. गिरनारार 21 तेमकां आसात. तातूंतलीं अंबा, गोरक्ष, दत्त आनी नेमिनाथ हीं नामनेचीं तेमकां. दोंगराच्या तेमकांक हांगा टूक अशें म्हणटात. गिरनारचे अर्दे चडणेर अंबादेवीचें तेमूक मेळटा. हांगा अंबादेवीचें विशाळ अशें सोबीत देवूळ बांदलां. दुसरें तेमूक गोरक्ष. सगल्यांत उंचायेचें तेमूक तें हें. गोरक्षा उपरांत दत्त तेमूक लागता. हांगा श्री दत्त महाराजान तप केल्लें अशी एक आयकीव कथा आसा. तांच्यो पादुका थंय आसात. ह्या दोनूय तेमकां मदीं नेमिनाथ तेमूक लागता. जैन लोकांचें पवित्र स्थळ तें हेंच. हें तेमूक चडपाक खूब आडखळीचें. धड सपणांय नात आनी धड रस्तोय ना. पूण नेमिनाथांचें देवूळ पळयले उपरांत हो शीण पयसावता. पयलीं हें देवूळ लांकडांनी बांदिल्लें आशिल्लें. तें मोडून आतां फातरांनी बांदलां. काळ्या तुकतुकीत फातराची नेमिनाथाची मूर्त खुबूच देखणी आसा. नेमिनाथ हो जैनांचो 22वो तीर्थकार. श्रीकृष्ण आनी बलराम हांचो तो बापोल भाव लागता अशें जैन पुराण सांगता. हाचे वयल्यान जैन आनी हिंदू ह्या दोनूय धर्मांचें नातें आसूं अशें दिसता. सम्राट अशोकान दिल्लो अहिंसेचो मंत्र हांगा फातराचेर कोरांतला अशे जायते शिलालेख हांगा आसात. गिरनाराच्या लागींच सासणगीरच्या रानांत व्हडा संख्येन शिंव रावतात. आख्ख्या संवसारांत आफ्रिकेचें रान आनी सासणगीरचें रान ह्या दोनूच सुवातांनी शिंव मेकळेपणान भोंविल्ले दिसतात. रानाच्या राजाक रानांत मेकळो भोंवता तो लागींच्यान पळोवन मन दादोस जाता.
शिवांक लागींच्यान पळोवपाची संद लोकांक मेळची हे खातीर गुजरात सरकारान तशी खाशेली वेवस्था केल्ली आसा. रानाच्या मदल्या भागांत सरकारी बंगलो आसा. थंय विसव घेतले उपरांत शिंव पळोवंक भायर सरपाचें. गिरनाराची भोंवडी केल्ल्या भोंवडेकाराच्या काळजांत गिरनार अशे तरेन आपलो उगडास दवरता.